Honorable Speaker, Honorable Speaker, Hello? Hello? Honourable Speaker, I was making a statement. Honourable Speaker, I was making calling attention that in this calling specifically written, they have it seeks to protect land of gold, seeks to protect land of gold, especially those lying reasons. The statement of preamble and reasons in your preamble, it specifically mentioned that this is a bill for taking over charge, management, administration, charge, management, custody and disposal of property, custody and disposal of property vested in the state of Goa, which means as the last ultima heiress, which means under Article 296 of the Constitution of India, under Article 296 of the Constitution of India, or as a bona vacantia, or lapse, and or as a bona vacantia. And I want to draw the attention of Honourable Speaker. Draw the attention of Honourable Speaker. Please look at Section 9 of this Act. Please look at Section 9 of this Act. Once this property becomes property Section 9 of the government, the escheat shall be disposed of in such manner as may be prescribed. Whenever there is a property, government which belongs to the government, it cannot be given in any manner. Speaker, अगर हम बिल पास कर पाऊँ मैं रहूँगा. Speaker, अगर हम बिल पास कर पाऊँ मैं रहूँगा. डिस्कशन कर पाऊँ. No, I have to explain my stand. No, I have to explain my stand. Clear कर. मैं आता पर्यंत या स्पीकर राव सकता. अंडर 22 आता पर्यंत या सर्टिफिकेट लैंड वेबच्या अंडर 22 केसेस रजिस्टर झाले असा. सर आउट टोटल पास सर्व डेटा जो आपण दिला. आज आपण सर्व डेटा जो आपण दिला. आज स्पीकर सर लोकांचे जो प्रॉपर्टी पडलेला लोक जे फॉरेन लोकांचे जो प्रॉपर्टी पडलेला लोक जे फॉरेन कंट्री असतात सरकार प्रॉपर्टी असं ग्रॅप केला असताना दिसता. आणि सरकारच्या स्पीकर सर का सांगता असताना दिसता. investigative by the SIT, FIR transferred by the SIT, FIR transferred by the Honorable High Court, 12 FIR by the High Court, 12 FIR report by the High Court, 2 final report was arrested 2 it is a 41% arrest total arrest paid is 75 total arrest 75 total government arrested is Department of the Archaeology जितले 3 असतात Department of the Archaeology जितले 3 असतात मामलेदार ऑफिस भारतीय डॉक्टर मामलेदार ऑफिस भारतीय दावा भी एका अरेस्ट केली 1340 एका अरेस्ट केली 1340 एका वो मोहम्मद सोहेल या सगळ्यांना दिला आम्ही निव्वळ असा आम्ही निव्वळ असा आमचे नॉट अ बिल क्लिअर असा आणि याच्या कार्य टेन्शनला सरकारच्या बिलाच्या नावाच्या सगळ्या सरकारच्या जिल्ह्याच्या नावाच्या सगळ्या सरकारची बातमी आम्ही कपून घेऊ ना कालीच्या बिल इथं कोर्ट you cannot cut short the discussion you cannot cut short the discussion How do you just keep on making statements? ज्याचे कोणी क्लेम करू ना ती नो मॅन लँड म्हणजे अबंडन प्रॉपर्टी स्पीकर सर हे झाले सुद्धा असत त्याला 10 महिन्याचो 10 वर्षाचो पिरियड दवरल्या ना इवन इज शोइंग यू शो मी इन द एक्ट स्पीकर सर हांका लोकांनी प्रॉपर्टी खाल्ल्यार जाता ह्यो ज्यो इतक्यो केसीस जाल्या त्यो जाल्यार जाता आणि सरकारान बिल हाडी जाल्यार सरकार प्रॉपर्टी खावपाक सुद्धा जाता परत जाता स्पीकर सर land is being taken from the government to लोका परत दिना जमीन विचारता कोण टेकिंग ओव्हर द लँड तो ते 2000 सालापर्यंत fight for their cases fight for rights कायदो आसा आणि कायदो ना म्हणून कायद्याचो आधार घेऊन I ask a question
Abandoned property, what is abandoned property? Please define abandoned property. प्रॉपर्टीच्या नावाच्या सगळ्या केसी हायकोर्टात झगडतात म्हाका खबर आसा आणि डॉक्युमेंट किती लायता ते Whether to go to High Court or not is our prerogative. We don't have to give advice to us. हातीतून वचना हांव विचारता इतक्यो केसीस जायसर खंय आशिल्ले तर इतक्यो केसीस कित्याक करच्यो पडल्यो SIT लँड ग्रेफ फॉर्म केल्या उपरांत म्हणजे त्यांच्यानी जो रिपोर्ट दिला त्याच्या आधारावर Deputy collector पडून आहात हिंगा. Identifying lands and they are giving the lands. Amlagar and deputy collectors are involved in this racket. Speaker, I am not finished. I cover kelna. This is a tactic to interrupt me and not allow me to speak. श्री विजय परत एकदा I will tell the honorable speaker. व्हिडिओ Because sir, श्री विजय Minister Muda, अरे दाखव व्हिडिओ That property identify करून केला. अच्छा, दाखव केला. हो म्हणटा सर्वे केला म्हणून. कित म्हणटा? स्पीकरचा तेणी तो व्हिडिओ विड्रॉ Withdraw misleading the complete documentation is wrong. You can't make statements like this. I have no first order. He's interrupting me. You all law गोयकरांची लँड आणि Honorable Speaker, 2 minutes. Yes. Don't talk about Kota. I just speak for 2 minutes. Then let them say what they want. Don't interrupt me for 2 minutes. Only 2 minutes. इतले दाखल्या उलयले of the house regards the change in the name by any विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी भाषा सोडण्याचा व्हिडिओ स्पीकर सर म्हाका विचार 2 minutes. व्हिडिओ विड्रॉ करचे का तेणी पहिली Right to say speech. I can speak what I want. I can say what I want. व्हिडिओ होय तू पळोवंक ना तू व्हिडिओ म्हणून correct. Other part what he say has to be corrected. तो जनरल calling attention घातल्या तर आम्ही क्लिअर झाला बसून घ्या सगळे गोष्ट त्याला परत झाला पण बिल लाईट बिल फारी कर त्या उदकाचे बिल फारी कर हे सगळं बरं झालं तर आम्ही करे किती झालं तर सगळं चुकीचं झालं पण तो चुकीचा शब्द जो असा तो त्याला सगळं विड्रॉ करते आणि उलोपाचा राईट चुकीच्या गोष्टी झाल्या बिकॉज सर दुसरं उलयतना तुम्ही कशे म्हाका उलय बंद करून हांवें उलोवप न्ही काय नुस्त्याचो ना ते पयलीं तेगे काबार करता 2 मिनटां तेगे काबार करता
व्हिडिओ पळयला तो व्हिडिओ पळयला स्पीकर सर व्हिडिओ पळय हा व्हिडिओचे तो उलयता आनी विड्रॉ करप कितें तें तूं डिसायड करता. I can't withdraw video. That's my fundamental right. Yes. I have right to speak. I can right to comment. Who can say? हांवें पळोवंक ना पण जर सगळ्यांचे ताका जर हे आसत जर अशें आसत जाल्यार तो विड्रॉ करपाक Withdraw I cannot withdraw my video. No. Can't demand that I should withdraw. स्पीकर सर अरे मागीर आज आम्ही सर 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 हांव एडवोकेट After SIT, you got a property in your name. एडवोकेट You got property there. But if it becomes abandoned property, तो ते property गेले. स्पीकर सर विजय सरदेसाय स्पीकर सर अरे उलयता मरे उलोवंक बसून घ्या. आज सीएम सारको ह्या फॉर्माना सारको तापाड जाला सुशेगाद घे सुशेगाद घे घेता. आता स्पीकर सर म्हजो एक सादो प्रश्न आहा मंत्र्याक. आता हे बिल इतले ताकतिकेन हाडले आमी तेन्ना कितें म्हणिल्लें हांवें म्हणिल्लें आनी कालुसांनी म्हणिल्लें की आमकां अशें दिसता जे ताकतिकेन तुमी करतात त्या भशेन सरकार हो लँड ग्रॅबर जातलो काय कितें हो आमी प्रश्न एसेंब्लीन म्हणिल्लो हांगा आणि त्यांना कोणेच आमकां गेट आउट म्हणून ना और ते एक्सपंज कर म्हणून ना हे पळय हे बिलाचेर डिस्कशन उलोवंक काय नाका तेन्ना बिलाचेर डिस्कशन सुरू आशिल्लें उलोवंक काय नाका पण बिलाचेर उलयत न्हू तो बिलाचेर उलोवंक बिल हाडले आता एक फुडल्या महिन्यात जातले स्पीकर सर इतली गळा की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आम्ही 1 वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या विकास सर एक मिनिट हांव लिस्टड इतलो बरें अरे रिलेटेड मरे तू कसो उलयता ताणें उलोवप तें ताणें हाडिल्लें केसी ज्यो आसा पळय न्हू एसआयटीन केसी सगळ्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या ताज्या कितले अशें तुमी धरल्या कितल्यो अबँडन प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो तू 60 केसेस म्हणला तुवें 60 केसेस म्हणल्यार तुका लिस्ट आशिल्लें पयलें. There are cases under SIT where Honorable Chief Minister has just mentioned. yeah. Now, as far as this act is concerned, we have not basically started any this thing itself. we are from the court. We are So we have just formed you have not done anything under the so it is what our objection is very see our objection to that लिस्ट दवरता लिस्ट दवरता ह्यो सगळ्यो कोर्टाक वचपाक honorable member our objection to this video is very simple. See, गव्हर्नमेंट आयडेंटिफाय केल्यो आम्ही काय आयडेंटिफाय करून एक साइड सीएम म्हणटा 60 केसेस आयडेंटिफाय केला काय केला म्हण you have watched the video. What does the video say? Yes, sir. There is one fellow who explained that there are around 60 cases. Like not even one basically case has been come to under the act you have not identified because under the rules you have to proceed. I agree with you. Yeah. But Chief Minister already made a statement that 60 cases have been done. But Dotor, what about when It an will be elected done under the procedure. I don't when say an no. elected representative goes and makes a vital statement Answer me saying only that one- this is going to answer me happen, only one you are question. creating, this is I more agree, of a fear I mongering among the public. Answer me only one question. Because Once it is declared once allegation हाडला ताजेर तेका त्या हेजेर न्ही तेणी allegation हाडला सरकाराची बदनामी करपाक पळयली तेणी फाटी घेवपाचें Abandoned ते फाटी property. घेवपाचें Does it come back to the owner? Does it come back to the owner? Yes, sir. तो जे हाडला पळय न्हू, हांव उलयतालो न्हू, काबार जाल ना फायर मारून गेले आणि म्हाका सोडलो अशें करून they fired a shot on me and gone away and kabaru not fired a shot on me my name was taken video बोले जरा
are only saying that what the bill's purpose is, what is to tell properly. तो गोयच्या सरकारान हाडलेल्या बिलाचेर अशा पद्धती बदनामीकारक भाषण हे करूच शकना ना ताका कितें करपाचें आसा जाल्यार तो लिगली वयतलो one small question Next calling attention. nobody is getting legally wants to Calling attention. Next calling attention. Shri Viresh Bolkar, Elton D'Costa, Shri Vijay Sardesai. स्पीकर सर पहिलो हांव विचारपाक सोदता तुमी सांगलेले रुलींग दितले म्हणून उलय 39 यांचो आन्सर रिप्लाय दिवना डिसिप्लिन तो अजून पर्यंत दिवना ना रुलींग दिया न्हू स्पीकर सर 39 डीसीपीचे रिप्लाय सकाळी येऊ ना तुम्ही सकाळी सांगला आफ्टर लंच तुम्ही रिप्लाय दितले म्हणून आम्ही हाफ एन आवर तुमचो रुलींग दिवंक जाय आता हे बाबा हाफ एन आवर डिस्कशन सबज्युडिस मॅटर म्हणटा पळय सगळे आन्सर तुम्ही म्हणटा सबज्युडिस म्हणून याचो तुम्ही एक तुमच्या सायडीच्यान कितें रिप्लाय दिया रिप्लाय दिया एक गजाल सकाळी की मिनिस्टरान सांगला की 2 क्वेश्चन तांणी पोस्टपोन केला म्हणजे हांवें दुसरो जो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा न्ही तो ताका रिक्वेस्ट केला की तो ज्या वेळाचेर जे डिमांड आसलो त्या वेळाचेर घे ताका स्टार्ट क्वेश्चन डिमांडाचे घेवप स्पीकर सर केसली मर्यादा स्पीकर सर म्हणजे म्हण त्या दिसा त्या सगळे सिंपल सांगता स्पीकर सर तिसरा विषय राव रे ऐकून तरी घे बरं तू ऐकून घेवपाची तयार ना आज जरी तांणी पोस्टपोन म्हणून ना पोस्टपोन म्हणून पहिले जे क्वेश्चन आसले पोस्टपोन तांणी नेक्स्ट दिसांक केन्ना तरी घेतले म्हणून दुसरो विषय आसा तो पोस्टपोन आशिल्लो पळय आसा तुजो क्वेश्चन आशिल्लो पळय तो फुडें घे सेशन कंप्लीट जायसर तो रिक्वेस्ट केला आसा आणि तिसरी गजाल जी आसा तिसरी गजाल जी आसा की ताणें जे क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा की बाकी सगळे त्या विशया संदर्भात की ताणें क्लॉज प्रमाणे ताणें सांगलें आसा की कित्या खातीर सगळे क्वेश्चन पोस्टपोन स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन स्पीकर सर माझो स्पेसिफिक आसलो हांवें प्रश्न कितें चाललो की टीसीपी बोर्डा बद्दल ते मॅनेजमेंट कोण आसा बोर्डाचे मेंबर कोण आसा क्रायटेरिया कितें आसा हो स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो आणि हेजो रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका असो येयलो की अंडर हे जो सेक्शन 39 जो सबज्युडिस मॅटर आसा हायकोर्टान हो तेणें PIL घातली आनी PIL तेजेर लावन तेणें तो रिप्लाय दिला स्पीकर सर म्हाका तुमी सांगा की हे खंयच्या एक गजाल लक्षात रुलान रुलींग दिवपा म्हणटा आसा न्ही ना. हो विषय हांव स्पीकर सर हांव फक्त म्हाजो क्लिअरिफिकेशन दिता रिप्लाय दिल्ले आसा ना स्पीकर सर हांव क्लिअरिफिकेशन दिता हे खंयच्या रुलान बसता सर हे खंयच्या मिनिस्टरान रिप्लाय दिता मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय न्हू मिनिस्टरान रूल हो कोर्टान हो हायकोर्टान ना 39 एचे तेणें हायकोर्ट जालो 39 एक मिनिट स्पीकर सर मासरो 39 एचे स्पीकर सर 39 एचे कोर्टान आसा म्हणून सांगलें सबज्युडिस आसा म्हणून सांगलो पण 39 एचे अंडर आयज परमिशन दीत आसा प्रोविजन ग्रांट करीत आसा जेन्ना सबज्युडिस मॅटर जो आसा तो ग्रांट करता नाल्यार तुमी ती सगळी बंद करा न्हू तुम्ही सगळी जी तुम्ही बंद करूंक जाय ना जाल्यार तुम्ही रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका फक्त प्रश्न असो आसा स्पीकर सर माझ्या मतदारसंघात 2 अशी कन्वर्जन घातल्या ओके 39 एच्या अंडर करेक्शन म्हणून घातल्या हाफ एन आवर डिस्कशन तो हांवें शिरगांव जो आसा तेजो सर्वे नंबर 44/2 हो सर्वे नंबर आसा तो ऑलरेडी घातला थंय स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता आयज आमचे एसटी भाव तुमकां खबर आसतलें तेंचे बॅनर वयता आनी हांगा ते कन्वर्जना घातला तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी आमकां हांगा रिप्लाय पासून मेळना RTI रिप्लाय मेळना कांयच मेळना हे कितें स्पीकर सर चल्लां कितें स्पीकर सर कुर्च्या विलेजीन सेम चालू आसा सो स्पीकर सर आमी हांगा येयल्या कित्याक लागून लोक आमकां सर म्हाका गांवांत गेल्यार लोक म्हणटा हो आमदार कोर्टाचेर दिसता हो बसून थापयता कदेली थापयता एक गजाल लोक स्पीकर सर तुम्ही मुद्दम ह्या आमच्या पांया गांवांत या म्हजें तर आयकून घे रे स्पीकर सर हांव मुद्दम तुम्ही ह्या आमच्या पांया गांवांत या श्री सातेरी देवस्थानाचे थंय कुल देवता आसा आमची आनी ते देवीच्या सभोवतणी खुबशे देवाचे देवस्थान आसा आनी ते जागे आसा जे प्रचंड तेका व्हॅल्यू आसा आणि आम्ही रिप्लाय विचारता की बाबा हे कशें चलता आमकां तो रिप्लाय येयना आन्सर येयना सो स्पीकर सर म्हाका प्लीज हो तुमचे कडल्यान रुलींग जाय हे आन्सर आमकां मेळटले काय ना हेंची उतरां आमकां मेळटली काय ना इतलेंच जाय 2 क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा पोस्टपोंडाचे हांव उलयना स्पीकर सर हांव पोस्टपोंडाचे उलयना तो पोस्टपोन कितली करतलो तो 5 वर्सां सगळेतलो पोस्टपोन हांव म्हणटा हो जो उत्तर आसा स्पीकर सर हो उत्तर जो दिला
हो रॉंग आसा अरे, मुखेल मंत्री statement आम्ही तुगे issue प्रिव्हिलेज मोशन मूव करचे पडटले ऑफिसर त्याका हेल्प करता आम्ही सर हे ऑफिसर जे टीसीपी ऑफिसर आसा ते हेल्प करता एकटो गेलो राव रे सर ना स्पीकर सर हे रॉंग विरेश 39A चेर हाफ एन आवर डिस्कशन स्पिकरान दिवयात आमकां जालें कोत खबर सबज्युडिस सांगता हांव म्हणटा कोणाचे डिस्कशन घ्या स्पीकर सर देता ठीक हो सगळ्यात व्हडलो कोर्ट ठीक जावन उलयले जाल्यार कोणाचें आयकुपाचें सांग वेज एक दोन ठीक जावन उलयता आयकता हांगा सकाळीं सांगिल्लें विरेशा आयकता हांव स्पीकर सर आमचो आग्रह आसा की ह्या टीसीबी बोर्डाच्या बद्दल जो टीसीबी बोर्ड आयज घडयला गोंय उरपाक जाय म्हणून काय गोंय काबार करपाक जाय म्हणून काय दिल्लीकारांक गोंय विकपाक जाय म्हणून आमचे जागे देवस्थानाचे जागे आसा ते काबार करपाक जे एग्रीकल्चर हे आसा म्हटल्यार ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा बफर झोन आसा हो सोंपोवपाक उठला तेंय तुमी सांगा आमी आनी उलोवपाचेच ना आमी वचत रावया सगळे हांगा येतले बेश्टे कदेल ही जी आसा पळय ती थापोवपाची आनी वचपाची घरा हें करुया अरे उत्तर येना लास्ट बोर्ड कोण आसा स्पीकर सर इतलोच उत्तर आमचें इतलेच आमी आतां मिनिस्टर गेलो खंय मिनिस्टर आसा खंय आतां ह्या इतले व्हॅल्युएबल आयज टीसीबी हें आहलो मिनिस्टर गेलो खंय तेणें उत्तर दिवंक नाका आसलें तो व्हडलें सांगता वचा तुमी जाय तें करा म्हणून बाबा खंय येयला आमी निवडून येयला आमकां हक्क सांगा क्वेश्चन करपाक लागून हें कितें चल्लां स्पीकर सर मिनिस्टर सीट खाली आसा आतां जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा तो खंय गेला हें आतां विचारपाक जाय न्हू स्पीकर सर तेका खबर आसलें तुमी रुलींग दितलो म्हणून तो गाडी स्टार्ट मारली चक 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 आनी ड्रायव्हराक घेतलो आनी गेलो चल्लां कितें स्पीकर सर एक बसून घे आमकां उत्तर जाय स्पीकर सर आमी सकाळीं मांडलेलो एकदम गंभीर इश्यू इट इज कन्सर्निंग आवर लँड्स आनीक जेन्ना इन वन केस इन वन वे जो विरेश बाब सांगता इन वन साइड यू आर सेइंग इट इज सबज्युडिस ऑन द अदर साइड यू आर एक्सेप्टिंग all the applications. So what is that? On the other side, minister is saying you put RTI. In front of you, he is saying you put RTI and get information. I am not giving information. Now what is this? Are we, is this yes builder and no MLA lagun आमी गेले हे हाउसान तो? Is this the way, Speaker sir? आमी हो प्रश्न सुरवातेक सकाळी सांगलोलो कालच्या दिसाक तू सांगले आज सुरवातेक काडून. Very simple. The head of the house is the chief minister. He is also silent. He is not answering. He is not answering on this particular situation. तुम्ही सायटेशन वाचला तितूनच हांवें कॉपी काडल्या पोस्टपोर्ड एलिक्यू नंबर 1C विल बी आन्सर्ड ऑन द 7/8/2025 म्हटला ना 2A हा 2A मुलटणे सांगता न्ही द स्टार्ट एलिक्यू नंबर 3A विल बी द पोस्टपोर्ड टू द नेक्स्ट सेशन म्हटला 2A ऐक नाही माझे फुडले हां ताज्या उपरांत he has cited something subsection 3 of section 49 and subsection 8 of the section 37 rule and procedure of the conduct of the business of Goa legislature. I am not providing the replies for this but तुम्ही एक काम करा better way तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय न्ही हे टोटल क्वेश्चन्स सेक्रेटरी CS आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात नाजाल्यार हे क्वेश्चन्स तुम्ही तांकां आतां नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयली सेक्रेटरी टू द TCP हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसत बाबा कित्याक आन्सर करिना सबज्युडिस कितें आसा हाजेर चवकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात कारण हे तिनूय क्वेश्चन स्टार एलिक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C and unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and transfer unstarred LAQ number 152 म्हटला हितूर कन्फ्युजन कशें आसा एक तर तुमी ट्रान्सफर हो फाटले फावटीचो ट्रान्सफर जावन आयलो मिनिस्टराकूय आपय डिस्कस करात आनी हेजेर त्या अनुसार ताका फाल्यां रिप्लाय दिया स्पीकर सर म्हाजो जो अनस्टार सांगल्या पळय तितून म्हाजो ना तितून अनस्टार LAQ नंबर 134 तितून हांवें स्पेसिफिकली मागले हांव रीड करता 134 आसा TCP बोर्डाचे इन्फॉर्मेशन 134 आसा 134 आनी हो स्टार्ट LAQ 220B हो ना आसा सबज्युडिस म्हणून सांगला आसा आसा सॉरी हांव तुका कितें सांगता म्हाका एकूच प्रश्न जाय आयक 39A ओके हांव म्हणटा 39A सबज्युडिस आसा एकूच मिनिट हांव एकूच विचारता की TCP बोर्ड जो आसा हो TCP बोर्ड जो आयज सगळ्यांक खबर आसा बोर्डार कोण कितें आसा ते हांवें तो प्रश्न मारलो आनी त्या बोर्डाचो कितें क्रायटेरिया आसा तो बोर्डाचे मेंबर करपाक हेजो रिप्लाय तुमी कित्याक दिवंक शकना डिपार्टमेंट हेजो रिप्लाय हो सिंपल रिप्लाय आसा काय ना हेजो रिप्लाय कित्याक दिवंक शकना
स्पीकर सर कितें घोळ तितून भितर कितें घोळ आसा तो कितें लिपोवन सोदता मुख्यमंत्री ऐकून घे. स्पीकर सर हांवें ताका क्लियर कट सांगलें की ताचो एक क्वेश्चन पोस्टपोन केला 7 तारखेक दुसरो क्वेश्चन पोस्टपोन केला नेक्स्ट सेशनाक आणि हे सायटेशन ताका दी उरलेले तुझे सगळे नंबर माझे 2-3 सेशनां जाली स्पीकर सांग सर मरे. माझे 3 सेशनां जाली तूं ये. क्वेश्चन फक्त पोस्टपोन जाता हे टीसीपीचे 3 सेशन जाले हे तिसरे सेशन फक्त क्वेश्चन पोस्टपोन जाता तो 7 तारखेक आता मरे. आता मिनिस्टर तुमचो मिनिस्टर समज जायना तेजे कडेन नाल्यार ताका चेंज करा रिशफल करा अरे 7 तारखेक सांगले नाही. ना नाल्यार रिशफल करा 3 सेशन जाली ते 7 तारखेचे बरें 7 आसा तारखेक हेचे तुका- कितें तुका answer स्पीकर मेळटली. सर, हेचे तूं रुलींग दी हो 7 तारखेक फाल्यां answer म्हाका मेळटली. रिप्लाय दिता फुडल्या विकान अरे दिता हांवें तेच मंडे सांगल्यात दिता हांवें तेच सांगलें 7 तारीख खंय पडली स्पीकर तुमकां ह्या सकयल जे तुमी क्वेश्चन हे बरयल्या पळय सायटेशन तांकां दी सकयल जे बरयला पळय न्ही ताजेर डिसिजन स्पीकर तुमकां फाल्यां दितलो विथ द कन्सर्न मिनिस्टर सेक्रेटरी ह्या सीएसांच्या आहा रे ना आणि ना ना माझो स्पीकर सर जेन्ना पर्यंत हे आमकां रिप्लाय मेळना तेन्ना पर्यंत सबज्युडिस बिंग अ सबज्युडिस मॅटर जे प्रोविजन दिल्ले आसा ते स्टॉप करचे ते काम स्टॉप करचे ते परमिशन दिवचे न्हू आता ते सगळे चालू आसा स्पीकर सर बंद करचे सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय सायटेशन दी तांकां सायटेशन ना ना हे आन्सर मेळचे पयलीं आमकां ते काम बंद दवरपाक जाय आमकां रिप्लाय मेळना हांगा हे सगळे काम बंद जावपाक जाय 39A अंडर जे दिल्ले आसा ते बंद दवरा सबज्युडिस मॅटर आसा न्हू नाल्यार 39A अंडर Start कितें आसा ते बंद दवरा question number 3A हो बंद करा माझो डिमांड स्पीकर सर सिंपल आसा की Next session. जे सद्याक 39A च्या अंडर चलता ते बंद करा सबज्युडिस मॅटर आसा म्हणून 2025 government went back to the court and said की बाबा आमकां आनी काम करपा उरला 39A चेर आनी परमिशन गेले when it is subjudice आनी सबज्युडिस आसतना सरकारान परमिशन घेवन 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर फायनलायज केले ताजे भायर 45 लाख स्क्वेअर मीटर 39A अंडर रिकमेंड केल्या आनी हे सगळें जाता आसतना आमकां 39A चेर आमी जेन्ना क्वेश्चन मागतात तेन्ना म्हणटा इट इज सबज्युडिस जरी तरी सगळे प्रोविजन्स जी आहाय ती एप्लिकेशन घेवन 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन 39A अंडर पास जाता 45 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन रिकमेंडेशनाक घेवपा जाता जाल्यार हे आमकां एलेक्यू आन्सर कित्याक मेळना सबज्युडिस आसतना आमकां जरी तरी सबज्युडिस लागता जाल्यार जी भाटां 39A अंडर एप्लिकेशन जाता ती होल्डार दवरपा जाय स्पीकर सर हे आमगे म्हणणे आयज आमचो बांबोली विलेज 45 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन रिकमेंड केल्ली हा 39A अंडर 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ऑलरेडी पास जाल्ली हा हे सगळे जाता आसतना आमकां एलेक्यूआचेर आन्सर मेळटा की वी आर सबज्युडिस सो भाटां जी आहाय ती सगळी 39A अंडर एप्लिकेशन प्रोसेस जायत आहा आनी आमकां एलेक्यू मागल्यार सबज्युडिस ही क्लॅरिटी आज जाय 2A एक डिसिजन घ्या आमची देवांची पासून जागा सोडिना हे दिल्लीकार येयले ते आमच्या देवांची पासून जागा सोडिना स्पीकर सर हेजेर कितें तरी उलया आता समज उलयतना अशें जातलें स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता तुका वयल्या 2 क्वेश्चनाचो विशय सोंपलो सकयले जे 3 पळय परत एकदा वाचता हांव स्टार एलेक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C 2A unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 आणि ट्रान्सफर्ड unstarred LAQ number 152 हाजेर तुमकां जे रुलींग दिवपा जाय किंवा हे करपाक जाय ते फाल्यां सकाळी तो जे सेक्रेटरी मिनिस्टर CS myself will sit with the speaker आणि अकॉर्डिंग टू दॅट हाजे आन्सर तुमकां ताच्या नेक्स्ट हे आहा पळय तेन्ना कितें तेजेर तू दी नेक्स्ट दी तू आन्सर दी म्हणजे 3A क्वेश्चन हा आई तितू स्पेसिफिक मागलो हा की डेटा ऑन सब डिविजन्स डन बाय TCP 3A 3A ताणी पोस्टपोन केलं नेक्स्ट सेशन आन्सर करतो पण आन्सर उत्तर दिल ना आन्सर करतो म्हणटा पोस्टपोन केले पण आन्सर दिल ना सेशन मरे 2A चे सांग मातशे 2A चे फाल्यां डिसिजन दितलो मरे फाल कितले हा आतां जावपा जाय डिसिजन आता फाल्यां डिसिजन सांगले फाल्यां डिसिजन मरे फाल्यां मॉर्निंग सांगता म्हटलें मरे क्वेश्चन आवर सुरू जाता आसतना सांगता फाल्यां डिसिजन आता ॲडव्होकेट कालुसा घे तो व्हिडिओचे मास्टर टॅग कंप्लीट करून दिया गिरीश बोरकर अल्टरनेटिव्ह कोसा Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the change in name by any person to traditional Goan surnames so as to claim benefits and erase the distinct Goan identity. The steps the government has taken in this regards. Speaker sir, at present postponed.
डेट दिता हांव तुका केन्ना ती डेट आत्ता पोस्टपोन करताय केन्ना घेता दिता फुडल्या विकान दिता हे घेतले डिस्कशनाक आमी एक विकेट एक टाइम दिला अरे सांगले मरे ना तुगे नाव Yellagudi, Farmagudi. No, this is time bound. And it is getting over next week. So, Yellagudi, Farmagudi झाला. गावकारांचं नाव घेता. यादव वादे can Fernandez आहे. गावकार म्हणून नाव घेतला. टंडा पाणी Yellagudi. जाई म्हणून सांगला वन टाइम Yellagudi झाल्या. नेक्स्ट एक कन्सर्न जो आहा एक कन्सर्न असा की टायमाच्या बोळान ते थंय जावन पडटा हय ते चेंज जाल्ले येल्लप्पा पेपर असतात यू कॅन प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस No, but you them on hold. Discuss करून जाय. की झाला next week Monday Tuesday that time is getting over. Yes. So as of now you keep it on hold. कोर्टान गेलो न्हू तो होल्डार दवरपाक न्हू इन्स्ट्रक्शन दी होल्डार दवर म्हणून ते सगळी जातली येस नेम स्थगीत करपाचो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री Speaker sir, I seek the leave of the House to move the motion under Rule 306 to suspend the Rules 259(1). प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पयली लीव घेवपा जाय. येस मूव फॉर लीव. प्रस्ताव मांडचो. येस प्रस्ताव हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणण्यार प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. Sir, under Rule 306, I move a motion that Rule 259(1) of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. पुढे वोटिंग प्रस्ताव मतदान आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. 2025-26 वर्सा खातीर सकल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानीत मागणी पयली भासाभास आनी मतदान. आता आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. समाज कल्याण मंत्र्यान मागणी क्रमांक 45, 57, 77 आनी 87 आनी 89 सभागृहा मुखार मांडच्यो. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 45, 57, 77, 87 and 89 before the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे 1A, 1B, C, 1D, 1D आणि 1F संबंधित मागण्या सर्वश्री आमदार श्री युडी आरेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाई, विरेश पोरकर, कार्लो फेरेरा, बेन्झी वेगस, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आमदार श्री एल्टन डिकोसा आणि आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 1. Yes. विरेश पोरकर. So I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1B. श्री विजय सरदेसाई. Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1A. श्री कार्लो फेरेरा. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1C. श्री बेन्झी वेगस. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 1D. क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 1E. श्री एल्टन डिकोसा. So I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 1F. Yes. कपास सुचोवण्यो सभागृहा मुखार आसात. कोण उलयतात? येस. स्पीकर सर टाइम वाटून दिया सर कोणाला परत या. हांव बेगीन काबार करता. व्हेरी स्मॉल इट इज. बट 7 पर्यंत आयजूय सोंपोनी. हय. परत बिल आहे. कितलो वेळ जाता तुमकां? हांव चड उलयना. आय डू
आणि वांगडा डिवाइड करा तुम्ही. इतले जाणां बटन मारले तुंगेले चड आहे किती जाय नाल्यार आमचे एकावरान चोपयतले सगळे. हय सारकें देड वर सगळे उलये तुम्ही देड वर देड वर चल देड वर आमकां देड वर तुमकां. डेड हांकां Yes. तुमकां हो दौरान करे चालू तुमगेले कर कितें सांगले. 5 मिनटं घ्या हांगे 5 मिनटं येत रे. देड तास घेवल्यात Honorable Speaker, चल या चालू फिरला उलया. Honorable Speaker, in respect to demand number 45, which is archives, I've mentioned about failure to prevent misuse and fraudulent manipulation of archival documents contributing to spate of land fraud cases in Goa where original records are tampered or replaced with. आम्ही पळयला की 1950 and 1951 चे documents, mostly these documents, are the ones which are supposed to be, because books are missing there, or pages are missing from those books. Sogle record create kotate of 1950 and 51. And I think the government must come out clearly to specify those books and the pages which are missing. And warn the sub-registrars, because sale deeds, succession deeds, everything is being made in those years. In the archives, I will just inform Honorable Speaker, the Honorable Minister also, any book under the Portuguese system had an index at the back. And the index was not in the front, it was at the back, index astalo. So on that index, if you had say 70 entries, it means there are only 70 documents which are registered, because every document was written. If you don't find it amongst the 70, that means this document is replaced, misplaced or tempered. Or it is sought to be inserted. So please understand this. There are people who have got stamps, fake stamps of the archives department, and they have good handwriting. I suspect some ex-employees of the department who are helping in fabricating documents to create records. So this, I think the government has to take a strict action. I will also give Honorable Minister, I will give to you certain names which have come into my knowledge, which we believe are masterminds to do these kind of frauds, who we believe have got these seals and who are also experts in this handwriting. You can work on it and you can make sure that if you nab these people, I think this racket will stop. But I also say one thing, send a warning to the departments, wherever these books you have noted are tempered or suspected, ask them to make a reference to you when you are registering the documents on that aspect. Other thing, Honorable Speaker, whenever people go into the archives, they should have easy access to the archival documents. You can have a section where people can view and students can do research. And the price of that for students at least should have been less for research. Otherwise, if they pay at very high rates, it becomes prohibitive. Sometimes they collect the document, like I may collect certain books or certain, where I may require only 2 pages of that, but the whole document has to be collected. So therefore, I would request that some concession be made for the students, researchers, so that they can do that. Digitization, you are speaking, will take some more time. But I think if the process of digitization is just expedited, I think not only that records will be safe, records will not be tempered, but then it will be able to be protected also from this kind of frauds taking place. Also, my own experience has been that when I applied for my own birth certificate, my TIOR, I'm born in 66, but even the registers are there. It took about 7 days to get these documents. If I want it in a hurry, you can have a procedure. If somebody wants it fast, you can say,
urgent certified copy, whatever, charge him double if he's in a hurry. Otherwise, you can give him 7 days or 15 days, no problem. Even the courts do this. So you can have this. So you can have this fist. Why? Huh? Then also, in the interest of the department, you should have a catalog of all these things which are there, which catalog also should be available online. So I don't have to keep on checking every document, but I can check the catalog. And then I may say, all right, this document pertains to me or my family, or I'm interested in this one, and I may ask for it. Otherwise, it becomes, I have to hire somebody else who will probably read it. Unlike people like me who can read Portuguese, everybody cannot read Portuguese. So therefore, there'll be the problem when they go there, they're totally stuck. And then you have to keep engaging these kind of agents who will come and do the work for you. And I think you can reduce this or avoid these people being there. I also ask the Honorable Speaker to kindly take note my request to the Honorable Minister about having sufficient translators. We need to have translators who know the Portuguese language, because many documents and property records are in Portuguese. Then we have got births, deaths, and so many things which are in Portuguese. It's not depending on a religion, everybody's properties. Then also, Marathi, we should have specialists. It's not that I speak and therefore I'll get it. It's not that way. You have to have specialists for that. These are the basic languages. English everybody speaks, so it's not a big problem. English should be more the modern records. So as far as archives is concerned, this is what I would respectfully submit. Now, as far as social welfare, only one thing is, generally we are satisfied, but sometimes there's a delay in releasing of the payments. So if people don't get, sometimes they keep phoning to say that it didn't come on 2nd or 3rd or 4th, and people are anxious, especially those who need this kind of these pensions or these grants being given by the government. It becomes difficult.